जनावन एकटाय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोरे कोरे सांगता तुया वासा मोज्या नांवान एकटाय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोरे कोरे सांगता तुया वासा तुझे नाव घेता तुका मातिता काळजांत सगळीं तुका वंदिता आमचे मोरे राव जेजू मोज्या नांवान एकटाय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोरे कोरे सांगता तुया वासा मोज्या नांवान एकटाय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोरे कोरे सांगता तुया वासा तुजो शोक आयकून तुजो मोग वळखून सगळो सांजो मी तुका वागता आमचे मोरे राव जेजू मोज्या नांवान एकटाय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोरे कोरे सांगता तुया वासा मोज्या नांवान एकटाय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोरे कोरे सांगता तुया वासा तुजी कुडशेवोन तुज्या रमेवोन तुजी वांगडोन आमी एक जाता आमचे मोरे राव जेजू मोज्या नांवान एकटाय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोरे कोरे सांगता तुया वासा मोज्या नांवान एकटाय जाल्या दोगां तेगां जाणा मोरे कोरे सांगता तुया वासा सुरगुंडार जेजू भोव पवित्र संस्कारान आमचे मुखार हाजीर जाला खरो जिवो जेजू ह्या वेळार आल्तारार आमचे मुखार आसा खरो जिवो जेजू ह्या वेळार आमकां पळयता खरो जिवो जेजू आपली नदर ह्या वेळार आमचेर घालता ताचे आसणे बगूंक आमी भागी सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे सक्तीन ह्या आमच्या सोम्याचें हाजीरपण मानून घेवया आनी सगळी खालतिकायी आमची मान खोल बागावन आमच्या सुडगुंडाराक आमच्या देवाक परनिपाट आनी नमस्कार करूया नमस्कार तुका करता
आनीक एक सकाळ आमच्या जिवितांत उदेली. सुर्याची किरणां आनीक एक पावटी आमच्या कुडीचेर, आमच्या दोळ्यांचेर, ह्याच किरणांनी नवो उजवाड आमकां, ह्याच किरणाच्या उजवाडान नवो दीस, नवें जीव. शितोळ वारो सकाळचो, सुकणीं किलबिलतात, झाडां हालतात, उदकाची शितळकाय आमी चाखल्या. उदका वरवीं ह्या नव्या दिसाक एक नवें रूप मेळ्ळां. देवाच्या मोगाच्यो खुणां सगल्यो. हांव जिवो आसा. तुजी नदर ह्या वेळार जेजूचेर दवर. ह्या दिसा पासत देवाक आर्गाणी. देवान दिल्लो हो दीस देवाच्याच हातान तूं घालपाक तयार आसाय. हे सकाळी तुजो वेळ काडून तूं ह्या स्वातेर आयलाय जेजूक भेटूंक, जाल्यार तुजो दीस आनी ह्या आख्ख्या दिसाक सगळें जें जातलें ताचें अर्पण कर. ऑफर युअर डे. सुम्या जेजू, आयज हांव तुका अर्पण करता. तुवें दिल्ल्या ह्या दिसाक, ह्या दिसाचें म्हजें सूख आनी दूख, कोश्ट आनी वावर अर्पिता तुका दुनिया. ह्या दिसाची म्हजी चिंतनां, म्हजे आवडे, म्हज्यो मांडण्यो तुकाच भेटयता दुनिया. आयच्या दिसाक नव्यो वस्तू, त्याच बरोबर म्हजे सदांचोच वावर व सदांच्योच वस्तू भेटयता तुका. म्हजे संबंद आयच्या दिसाक जायतें बरेंपण म्हाका मेळटलें. तुका भेटयता दुनिया म्हजें बरेंपण. तुकाच अर्पिता म्हजी शांती, सवस्काय. तुकाच उबारता सगळी म्हजी मागणी, म्हजी विनंती. तूंच दुनिया, एकलोच म्हजो रोजनार. तूंच म्हजो सोडवणदार, तूंच म्हजो राखणार. सगळे रुचने बराबर तुका वाखाणटा, तुका दिनवासता दुनिया. तूंच म्हजो रुचनार सोम्या, तूंच म्हजो आधार, तूंच म्हज्या काळजा सोम्या, सदांच कुर्बिरा. सगळीं गावया. तूंच म्हजो रोजनार सोम्या, तूंच म्हजो आधार,
माझ्या काळजात सोम्या सदांच गोडबिडा जिविताचो उंडो तूं स्वर्गार जावन देवलो संवसाराक सासनीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलोलो तुजे लागीं येता तो कधीच ताणेचो ना तुका सोद मानता तो कधीच बुकेचो ना सगळीं जिविताचो उंडो तूं स्वर्गार जावन देवलो संवसाराक सासनीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलोलो तुजे लागीं येता तो कधीच ताणेचो ना तुका सोद मानता तो कधीच बुकेचो ना तूंच म्हजो रोजगार दुनिया तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच गोडबिडा तूंच म्हजो रोजगार सोम्या तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच गोडबिडा सदांच गोडबिडा सदांच गोडबिडा तुज्या काळजांत जेजून बिडार केल्लें तुका जाय जाल्यार तुजें काळीज तुज्या काळजाचें दार ताका उगड हो पडे हांव दारार आसा आनी दारार मारता तूं दार उगडशी जाल्यार हांव भितर येतलो तुजे बराबर जेवणाक बसतलो तुका समाधान करतलो सगळीं तुमी कश्ट करतात व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी येया आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजेशी येया आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो जेजूची शांती ह्या वेळार भोग तुजी नदर ताचेर दवर तुजो उस्कार तुजे भितर घेता आसतना ही शांती जेजूची घे संवसाराची शांती बिगडत आसा झुजां मारामारी जायत आसा शांती पिड्यार जायत आसा जेजूक पळे तुज्या काळजांत शांती घे
शांततायेन जेजू मुखार हो दीस हो वेळ सारूंक खरेंच सुभागी आमी. देवाच्या म्हऱ्यान कांय घडयो सारप सगळ्या आमच्या जिवितावरूनच व्हड. सुभागी तूं, तुजें काळीज जेजू कुबार. शांती बिगडलेल्या संवसारांत तूं जियेतना तुज्या काळजान शांती जोडूंक तुजें काळीज जेजूच्या पांयाशी दवर. तुजे हुस्के, तुजी खूंत जेजूच्या पांयाशी दवर. ह्या वेळार पत्रांचेर, टीव्हीचेर, न्यूजाचेर झुजाच्यो खबरो आमी आयकत आसा. झगड्या मारामारी केस्तांवांची खबरो आयकत आसा. प्रोटेस्टांची खबर आयकत आसा. संवसाराची शांती बिगडल्या. आमच्या घराब्यांची शांती बिगडल्या. आमच्या खासगी जिविताची शांती बिगडल्या. दुनिया संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. तेन्ना देवान मनीस रुपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. सोंसले त्रास भोगले हांव, तरूय आसलो देव सदांचा. सोंसले त्रास भोगले हांव, तरूय आसलो देव सदांचा. हांवें साची पंडी पेटो पावली तरण्या काळजाक वाट. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. तेन्ना देवान मनीस रुपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. कलेचो तूं व्हड पुजारी, नवलाचीच केली धर्तरी. कलेचो तूं व्हड पुजारी, नवलाचीच केली धर्तरी. शांततायेचे बिरुजो माय मोगाचो व्हड झुजारी. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. तेन्ना
ती पसरून मनीस जाती मावलो मारुलो जेजू ह्या वेळार तुजो ताळो उबा तो आयकता काळजाचो सुस्कार जेन्ना सुट्टा तो आयकता आमचे मन काळीज देवाक उलो मारता तेन्ना देव आयकता ह्या पासून ताका आर्गां दी ताका दिनवास दी ताची मोहिमा कर म्हूण ताचे बरोबर आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू हालेलुया 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 Hosanna to your name, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 ओगीच राव जेजूचे आसणे भोग तो हाजीर आसा ह्या वेळार तुजे भोंवतणी तो आसा तुजे कुशीक तो आसा भोव पवित्र संस्कारान हाजीर जावन तुजे कुशीक तो बसला फील हिज प्रेझन्स फील पीस शांत जाव सगळे हुस्के कुशीन उडय सगळी भिरांत सगळी चिंतनां सगळे आवंडे तो पळोवन घेतलो तूं फकत ताका भोग यू ओन्ली फील हिम मिसाचे भेटेक आमी तयार जाल्या ह्या आयचे मिसाचे भेटेक तुजें इंतेसां उबार तुजी मागणी उबार तुज्या जिविताची परिस्थिती उबार आल्तारावेलो जेजू साद्या उंड्या सोऱ्याचे बदळणी नव्यान हो पास्कांचो गूट आमकां आजीर करून आजीर जाता नवसोरणी बदळणी उंड्या सोऱ्याची तुज्या काळजान तुज्या मनान तुज्या जिवितान तुज्या संवसारांत येवन उबार तुजे मागणी जेजूचें काळीज भोव मोगाचें जेजूचें काळीज काकळुतीचें जेजूचें काळीज चुरचुऱ्याचें शांतीचें ह्या वेळार दुसऱ्या बसत माग
थोडीं जाणां मिसाक येवंक सोदतात पूण येवंक मेळना पावना. थोडीं जाणां दुयेंत आसात. थोड्यांक हेर आडकोडी आसा. तांची सगल्यांची मागणी उबार देवाक. हे पवित्र मिसाचे भेटेन हाड ताच्या पांयाशी. Gesù Cristuce, ai Domnul pece, wahai duci curva, Ritia kasar mocha, Col caris moce, Col caris moce, Col ducea casa sarche. Shantulo, Shantulo, Lamri Gaice, Col caris moce, Col caris moce, Col ducea casa sarche. Shantulo, Shantulo, Lamri Gaice. Gesù Cristuce, ai Domnul pece, wahai duci curva, Ritia kasar mocha, Col caris moce, Col caris moce, Col ducea casa sarche. Shantulo, Shantulo, Lamri Gaice. गायन घेऊया A2 पेज नंबर 1 A2. आमच्या बाबा तुझी बोली एकटाच झाल्या, एकाच मनात, एकाच काळजात, तुझी मुखावरी एका, एकाच मनात, एकाच काळजात, तुझी मी मान करून तुझ्या काळजात संतोष दिवच्या, एकाच मनात, एकाच काळजात, तुझे मुखा आम्ही येतो, एकाच मनात, एकाच काळजात, तुझे मुखा आम्ही येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी हे मिसाची भेटेन येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाक. ह्या आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. एल्विन नॅश फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता
आनी ही भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ताका ताचे पासत आमी मागुया. दुसरें तें सोंपून गेल्ल्या पॉल मार्सेल दे गामा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमच्या फिरगोशीन ह्या गोराब्यांनी जाता. दाबोली फ्रांसिस्को वाज, होली क्रॉस वायलेट रॉड्रिगीस, देवस्वाग्रांत सिरिलो मस्करेनस, रेजना मुंदी लुइजा बॉर्जिस, आल्तो दाबोली विन्संट ब्रागांझा ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बो करून जीं कोण बरीं नात, पिडेंत आसात, त्या सगळ्या पिडेवंतां पासत आमी मागुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. हे सगळी आमची खासगी मागणी लसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, जेजू मुखार खंयचीच पिडा व्हड वो जोड न्हय, ताच्यान सगळे तरेची पिडा बरी करूंक जाता. विस्वास जाका आसा ताचे सवें हें बरेंपण घडटा. आनी जायते पावटी एकामेका पासत जेजू आमकां वापरता, आमकां उलो मारता. आमी तयार आसांव काय आमचेंच अर्पण दुसऱ्यां पासत करूंक. जायते पावटी दुसऱ्यांनी आमकां बरें केल्लें आमकां जाय, पूण आमी दुसऱ्यां सवें बरें करूंक उदार जावंक ना. असल्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बरवासो आनी मोग जोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासना. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता सवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सवें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कोण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खूंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबोन आसलोलें दूख. तर जीं मासा रोगता प्रमाणें म्हज्याच गोत्रांतलीं तें म्हज्या बाबा भयणीक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायरलोलो जावंक तयार आसतां. तीं इस्रायल पोरजेचीं, तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. सुमूर्त आनी सेवादोर तांचे पासत थारायल्यांत आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसोती तांचे तान रोगता मासा प्रमाणें क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळें परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणांक वाखाणणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे मोड उपकार. आमचो जबाब. जेरुजाल्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सगळीं म्हणुया. जेरुजाल्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्यांचे आडांबे गोट केल्यात.
आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदोव केल्यान जबाब जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखणणी कर. तुज्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोंद दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगोड जाता. जबाब जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखणणी कर. जाकोबा तो आपलें उतर कोलीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाखणणी कर. उद्गार Hallelujah, hallelujah, hallelujah. म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करता म्हणटा स्वामी. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले. नायकूट जाल्लो कोण एकलो मनीस थंय ताच्या मुर्यांत आसलो. धर्मशास्त्रियां आनी फारिसेवां लागीं उलोवन जेजून म्हळें, सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बरी करूं येता की ना? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, तुमच्या कोणाचोय पूत वो पाडो बांयत पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोखडोच ताका काडी नासतना तो रावत मू? ह्या उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तिच्या भाव भयणीनो, जेजू कसलेय तरेची पिडा बरो करता. पिडा बरी करूंक ताका व्हडलेंशें न्हू, पूण पिडा बरी करता तितले पावटी तो ह्या लोकांचें मन सदांच तपासता. हो एक प्रश्न तांकां विचारता. आयचो प्रश्न जो आसा तो आयलो कित्याक सोनवारा दिसाक जेजू जायत्या जाणांक बरी करता म्हणून फारिसेव आनी धर्मशास्त्री आसा ते उलयताले. धर्माचे वडील आसात ते पासून ताका न्हय पूण लोकांक तापयताले. आनी खंयच्याय दिसांनी येयात आनी बरी जायात, सोनवारा दिसाक कित्याक येतात? बरी जायनाका अशें ते म्हणनासले. पूण कशेय भाशेन जेजूक फारावंक एक नीब घेताले. क्रिटिसायज करपाक जेजू जें कितें करता तें सदांच प्रयत्न करताले. आनी असल्या वेळार जेजू कितें करता? बरें करपाचें आसा तें जेजून बंद करूंक ना, पूण त्याच बरोबर ज्यो आडकोडी ह्या धर्मशास्त्र्यांक आनी फारिसेवांक आसात त्यो समजून घेवपाक एक प्रयत्न. देखून आपयता तांकां, यो उलोवया, बसात, सांगात म्हाका कितें केल्यार बरें? सोनवारा दिसाक जीव वाचोवपाचो वो कोणाकूय बरो करपाचो काय आसूं ताका पिडेंतूच? जाबाब दिवपाक तांच्यान कांय जावंक ना, ओगे रावले. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमचे सवें जाता काय हे भाशेन जायत्यो वस्तू आसात ज्यो घडटात आनी घडोवंक जाय. थोड्यो वस्तू आसात ज्यो आमकां मानवतात, थोड्यो आमकां मानवनात.
आमकां भोव करून ज्यो वस्तू मानवनात जशें जेजू करतालो तो ह्या फारिजेवांक धर्मशास्त्रांक मानव नासलें कित्याक कायद्या आड वेता अशें ते म्हणटाले. पूण जेजूचो प्रश्न हो हेंच जरी तर तुज्या पुता सवें जाल्लें वा तुज्या बैला सवें जाल्लें वा तुजें सवें जाल्लें जाल्यार कितें? आपणाक एक भाशेन कायदो आनी दुसऱ्यांक दुसरे भाशेचो कायदो. तुजें सवें कितें बरें जाता जाल्यार मागीर कायदे बीन कांय लागनात, पूण दुसऱ्यांक कितेंय बरें मेळटा जाल्यार तुजे दोळे फुट्टात. भाव भयणीनो, असलें आमकांय बीन जाता जाल्यार आमी जण एकल्यान हो प्रश्न आमकांच केल्यार बरो. आनी भोव करून पवित्र सभेन जें कितें बरें येता तातूंत हांव कितलो मिसळ जाता. भोव करून आतां आमी ह्या दिसांनी आमचे कॉल फॉर नॉमिनेशन्स चालू आसात. आमचे नवी फिरगोज गवळीक सभा घडून हाडूंक जायत्यांक आमकां जायते तरेचें क्रिटिसिजम आसा जी आमची वेंचून काडलेलीं आसात, PPCची वांगडी जाल्लीं आसात तांचे सवें वो पवित्र सभेच्या वावरा सवें. पूण आयज जेन्ना तीच पाडी म्हजेर येता, म्हाका एक सयेक मेळटा म्हजें काम दिवंक, म्हज्यान जें जाता तो इल्लोसो म्हजो वावर करूंक पवित्र सभे पासत. आनी भोव करून जें कितें म्हाका बरें दिसना वो जें कितें म्हाका दिसतालें सारकें ना तें हे भाशेन जावपाक जाय, हे भाशेन जावपाक जाय, हें करूंक एक सयेक सगल्यांक आसा. कितलीं जाणां मुखार सरतात वो कितलीं जाणां मुद्दम हेय नासतना रावतात हे जमातीक म्हाका आनी वेंचून काडीत, म्हाका वोट पडत. कितलीं जाणां हेय नासतना रावतात जाल्यार हातून जेजू आमकां प्रश्न करचो ना काय? कित्याक ही डुप्लिसिटी, आमी डुप्लिकेट कित्याक? हो प्रश्न आमकां जेजू करचो ना काय? दुबाविरेत करतलोच. आनी बागेवन पावलून जे भाशेन रोमकारांक चीट बरोवन सांगलां, दुसऱ्यांक फायदो जावचे पासत म्हाकाच भायर आयलोलो पासून करूंक हांव तयार आसां. इतले मुखार न्हयच फकत बेश्टे म्हाका त्रास पडटले, कोण म्हज्यो खबरो करतलो, कोण त्रास करतलो, इतलेंच न्हय, पूण जरी तर ह्या लोकांक हे परजेक परतून देवाशी हाडूंक हांवूच भायर आयलोलो पासून जाता जाल्यार परवा ना, ते पासून करूंक तयार आसा. पूण जो वावर जेजून आमकां दिला सगल्यांक हाडूंक आपणाशी, तो वावर करचे पासत आमी बागेवन पावलो भाशेन तयार जावपाक जाता काय? जायत जाल्यार भाव भयणीनो आमी सुभागी. तर आमकां सगल्यांक उलो मारला, सगल्यांक आपयल्यान देवाचें राज बांदून हाडूंक ह्या संवसारांत, सगल्यांक आमकां वेंचून काडल्यांत ह्या संवसारांत शांती करूंक. आनी ह्या संवसाराची शांती जरी तर आसतली जाल्यार आमचे भोंवतणी आमच्या घोराब्यान पयले सुवातेर ही शांती घडून हाडूंक. आनी ही शांती जरी तर हांव म्हज्या घोराब्यान घडून हाडटलो जाल्यार म्हज्या काळजाची शांती गरजेची. हांवूच जरी तर सारको ना जाल्यार म्हज्या घोराब्याची हांव वाट लायतलो, म्हज्या घोराब्याची शांतीची वाट लायतलो. हांवूच जरी तर सारको ना जाल्यार कितलीय म्हाका शांती जाय 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 म्हणली जाल्यार पासून आनी कितलीय मागणी हांवें देवाक उबारली जाल्यार पासून शांती दी म्हूण ती शांती येवची ना. तर ह्या भेटेंत आयज आमकां कृपा मागुया, आमचें जण एकल्याचें अर्पण करुया. बागेवन पावलो भाशेन आमचेंच अर्पण करूंक तयार आसूं आनी जेजू मुखार जे खालतिकायेन आयले आनी बरे जावन गेले तसल्या भाशेन जेजूची बरेपणां घेवंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26. तुझ्या उदाहरणात तुझ्या मुखांतला येतो दाखवाच दाखवाले दिलान Oh
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. महिमेवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सवें आमचे सेवे वरवीं तुका ओदीक महिमा आमी दिवंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारां सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुसाई जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे बाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
शांती आमकां सगल्यांक जाय आनी जेजू ती आमकां दिवंक सोदता. ह्या हेच जेवणान जेजूच्या वांटो घेवन हीच शांती आमच्या काळजान घेवन हीच शांती आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यां पासत आमचो जीव पासून झरूंक तयार आसांव जाल्यार जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगलीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे खुणे रुपान आमी समरंभून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णयेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. नोव्हेंबराचो म्हयनो चालू जाल्लो आसा. खेरीत भाशेन मेल्ल्या पासत आमी आमची मागणी उबारता. ह्या दिसांनी सिमतेर सांजेर आमोरी जाव पासून उक्ती आसतली. तुमी येवन सिमितेरीन मागणें करूंक जाता. आनी कालच्या दिसाक सांगलां तशें सिमितेरीन येवन जेन्ना आमी मागणें करता, एक आमच्या बापा एक स्वत मानता, आमच्या ह्या मेल्ल्या भाव भयणां बरोबर म्हणटा, तेन्ना आमकां इंडुलजन्स फावो जाता. ह्या दिसांनी आमच्या गोराब्यांनी आमच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या पासत आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुरपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया R23 पेज नंबर 187. R23.